कार रस्तो वयतलो म्हाका तेमी आडयलो म्हणजे हांव सायडीक म्हणपाक गाडी सायडीक घेतली तर हांवें म्हणलें कोण आसा कितें फायन मारतो कितें करता कोण आसा काय म्हणून आतां ऑटोमॅटीक तुमी येतलें म्हणपाक लागली मोबायलाचेर आनी मागीर कर्नाटका हें आसा कितें आसा पोल्युशन काडलेलें टेम्पलान चलना सगळी करून मागीर हांव कितें परत आयलो परत म्हाका कांय विचारना तेमी हांव चड गेलो मागीर आता कुछ चलन येले हय चलन ऑलरेडी आयला म्हाका कितली हजार? 10,500 आयला 10,500 10,500 हे मातशे मुखार ड्रायव्हरसाठी येयल्ले आमी हेता आसतना मातशे सांजचे 9 सुमार SMS आयले 10,000 फायन आयला म्हणून कित्याक ताबडतोब डॉक्युमेंट सगळे चेक केले सगळे डॉक्युमेंट्स क्लियर आहा माझे रजिस्ट्रेशन इन्शुरन्स पोल्युशन सगळे क्लियर आहा सगळे क्लियर आहा हय फायन कित्याक मेळिल्ली तुका कितें मेन्शन केला पोल्युशन एक मिनिट हे जे डॉक्युमेंट्स नॉट फर्निश्ड म्हण एकूण आसा आणि 10,000 कितकी तरी बरयला 10,500 10,500 टोटल पोल्युशन आं तू कितले फायन येयले म्हाका येयला 10,500 फायन 10,500 कित्याक म्हण येयला पळय रातीन हांव बेश्टो हिंग वयतालो काणकोण वयतालो मागीर हिंगा रावलो तेमी म्हणपा लागले तुगे नॉट अप्रूवड आहा खंय कळ्ळें न्हू पोल्युशन क्लियर ना म्हणपा लागले आनी मागीर हांवें चॅक केलें मागीर चॅक केल्यार पोल्युशन बी सगळें आसा कळ्ळें आनी मागीर एक वरान सुमार परतून मॅसेज येयली कित्याक तुगे पोल्युशन वॅलीड ना तूं ई चालान म्हण येयलें तें कळ्ळें डायरेक्ट SMS येयली आनीक म्हणपा लागलें मागीर परतून येवन चॅक केलें तें म्हणपा लागले तुमी हें म्हणपा लागलें तें वॅलीड ना म्हणपा लागलें तेंकां हाडून दाखयलें हांवें हिंगसान पास जालो म्हाका खबर लगून ना कितें चलता तें हिंगसान पास जालो म्हाका राव म्हणपा लागलो लोक म्हणल्यार मुखार हांव रावलो म्हणपा लागलो तुगे पोल्युशन दाखय पोल्युशन म्हाका मेळ्ळें पोल्युशन घरान गेलें वर्सां न्हय ऑलमोस्ट 4,500 कितें गाडी चल्लो हांव मागीर हांव घेवन येयलो चोयला पोल्युशन आहा हे हांव तें म्हाका दुसरे रोखडी मॅसेज येयला सांजे घर पावता म्हणल्यार 10,500 तालांव येयलो मागीर एक ट्रॅफिक पुलिसा कडेन विचारलें की कांय करूं मेळना न्ही आमच्यान वच आनीक आर्लेम एनफिल्ड शोरुमा मुखार थिंग वचून ती तालांव भरची पडटा नागेश आनी कितें हांव हिंगसून कारवार म्हागे सासमाय बरें ना जालें कारवार एडमीट केल्लें आनी हिंगसून वयता मागीर पॉलिशा जुना काबार जाता हेमी 10,500 म्हाका फायन येयला मागीर हांव काणकोणा वचून विचारला हिंग न्हू हे मडगांव वचून जाय म्हणून विचारला मडगांव वचून विचारलें हे कितें सर म्हणून हे आमकां खबर ना म्हूण सांगता मडगांवांत मागीर हांव विचारलें हे कॅन्सल जावं सायबा कडेन विचारलें हांव वचून मागीर सांगलां 8 दिसान कॅन्सल जाता म्हळ्यार हे कॅन्सल जाता म्हणून गॅरंटी ना हेमगेलें म्हाका 10,500 हांव दिसाडे कामां वयता आनी कांय ना म्हाका कडेन हॉस्पिटलान तो पयशे दिवपा प्रॅक्टिकली तुम्ही ह्या सिस्टमाचेर ते कांयच करपाक शकना तुम्ही ट्रेस करू शकना तुम्ही जस्ट डॉक्युमेंट्स पळयता जस्ट तुमकां प्रायव्हेट फॉर्माक फायदो जावपा खातीर तितूंतल्यान कितें बारीक पर्सेंटेज गव्हर्मेंटाक दितले स्टेट गव्हर्मेंट प्रायव्हेट तो कितें आयला प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी कितें आयला हांगा एक्झॅक्ट प्रायव्हेट एजन्सी कित्याक पंचायत मेली सरकार मेलो ट्रान्सपोर्ट मेलो हांगा तुमी आमी हांगा आसा RTO आसा पोलीस आसा ट्रॅफिक आसा ते कित्याक दवरला त्यो एमकां जोडपा खातीर आतां तेव्हा आयच्यान बंद कर पयलीं सांगता आयच्यान बंद कर नाका आमकां ही पॉलिसी आनी प्रोजेक्ट हो तुम्ही डायरेक्टली जे 10,000 बरोवन धाडटा ते तुमी धाडपाकूय शकना तुमी डायरेक्ट नाजाल्यार तुमी RTO हांगा प्रेझेंट दवरा मे बी जाल्यार कोण भायली गाडी आसा मे बी जाल्यार थंयच कितें तेंचे मिनिमम सेटलमेंट करून वचून दी आमचे डबल लोड घालता तुमी असो आमगेलो फर्स्ट वेळार तुमचे जे सिस्टम आसा न्ही हांव तुका सांगता थंय म्हाका खबर ना तूं हांगा टायम उरलो म्हाका खरें खबर ना हांव हांगा लोकल हांव हांगासान सगळ्यांक खबर आहा हांव हांगा 10 मिनटां 10 फावट वचपी मनीस हांव पळयता हांव ते मुखार म्हणल्यार गाडी लागता तुमचे सिस्टम 30 सेकंड्स म्हणल्यार डिटेक्ट करूं शकना गाडी हांव न्ही हांव वेर्ना सर्कलाचेर एक फावटी सिग्नल ब्रेक केल्लो विदीन 1 मिनिट आय गॉट अ चलान एंड दॅट टू ड्रायव्हिंग एट 80 or 100 स्पीड गॉड 30 सेकंड्स लागता गाडी थांबून स्कॅन करपाक इफ हांव सपोज तर म्हाका जर सिस्टम तेंची कॅमेरा ट्रॅफिक सिग्नल 80-100 स्पिडीचेर 1 मिनटा भितर चलान क्रिएट करपाक शकता इतले स्पिडीचेर जाल्यार तुमकां हांगा गाडी 30 सेकंड्स कित्याक रावपाक पडटा ट्रॅफिक इतले हें करपाक दिसाक काम करपाचो दिसा खावपाचो आतां तो कामासान येयल्लो सांगा आनी तो गाडी घेवन पयर गेल्लो हेका तालाव मारला सगळे इन्शुरन्स आहा सगळे आहा पोल्युशन सर्टिफिकेट सगळे आसा तो रडत म्हाजे फुड्या पावल्लो थंय मागीर वोटर हो कळ्ळें तुका हें कितें चल्लां काय म्हण आपूण कितें करपाचें आपल्या जीव दीत म्हण आनी एटॅक येवपा पावल्ले थरथरोन थंय बसून ताका उदक पिवयलां ह्या भुरग्याक आतां हो 10,000 भरतो खंयचो
Do the things, let them be on road. त्यांची राईट तुम्ही काण घेणार कॅन्सल जातली आता फायन जे चलान कॅन्सल करा ते आरटीओ कडे उलयले ते आनी आरटीओ फ्रॉम 19 डिसेंबर ते लास्ट पर्यंत कितें कॅन्सल जातले ते कॅन्सल जालें ते आरटीओ डिपार्टमेंटान उलोवंक आमी इन स्टेजीस चालू केला एक पयलीं पोल्यान चालू केलें मोल्याम सॉरी जाण आतां मागीर पोल्यान पत्रा देवी आसा बॉर्डर्स चेकपोस्ट बॉर्डर टू बॉर्डर चेकपोस्ट आनी हे चालू केला इज बेसिकली बिकॉज लास्ट टायम ती इन्सिडंट जाल्ली आशिल्ले ते किडनॅपिंग जाल्ले ती नवाले पुलिसाची प्रोजेक्ट आहा ती फॉर सेक्युरिटी रिजन्स मेन म्हणजे तुमची सिस्टम आहा ती कंप्लिटली फॉल्स. तुमच्या सिस्टमाचेर कांयच बरोबर ना. तो भुरगो पळय आमचे फुडें कांय लोक ते घेवन आयले दाखोवपाक लागले आनी हांगा येवन सुद्दां जेन्ना चवकशी केली जाल्यार तुमची सिस्टम सारकी नासतना तुमी ती जनरेट करप आनी लोकांचेर लादप हें बरोबर काय कितें ती हांव चॅक करता ती सांगूंक जायना तुमी सांगता ती सिस्टम फॉल्टी आहा म्हणून चॅक करता फिट ना ती सिस्टम कित्याक solution कितें काडलें हेजेर? नजरे आयले ते तुमी ताबडतोब बंद करा न्ही. आज आमी डेप्युटी म्हाका सकाळ फोन केलो तुमकां आज रस्ता रोको करनाका जी ऑथॉरिटी आसा हांकां परवानगी दिला तांकां आपूण आपयत म्हण. ह्या देखून आतां पणजीसान रायट ऑफ ट्रान्सपोर्ट वाल्याचे ऑथॉरिटीचे जे ऑफिसर्स GLचे ऑफिसर आमचे कडेन उलयले तांकां आमी प्रत्यक्ष हांगा परिस्थिती कितें आसा आनी आमच्या लोकांक कसो त्रास जाला ही चलनाचो ते सगळे आमी प्रत्यक्ष जे कोणा पळय विक्टीम आसा तेंची आपली कथ वेवस्था सांगली. जे गरिबांतले गरीब लोक आसा पळय जे एक 10,000 पगाराक काम करपी तांकां पसून 10,500 चलन धरलें आसा. हें कितें अंत्योदय दादा तत्वाचेर काम करता म्हणटा हें कळ्ळें काबार करपाचें हांगा पिसोवन खाता मरे. आमी RTO आमची गोवा गव्हर्मेंटाचो पोलीस डिपार्टमेंट जे आमी समाधानी आसात RTOचे समाधानी आसात एन्फोर्समेंट टिमीचे समाधानी आसा. आमकां हे हॅरेसमेंट करपाचो हो प्रेजेंट आमकां नाका. आतां बंद कोणी केलें लोकांनी बंद केल्लें आसा आनी आतां तेणी कमिटमेंट कितें दिला तेमकां सांगलें आमी कळटले तेमकां कळ्ळें हांगा एक गरज ना म्हण ह्या चॅकपोस्टाची. आनी आतां पळय सांगता पीक सिजन आमगेलो गोवा म्हणटा ट्युरिजम हब आमकां कर्नाटका बॉर्डर ह्या बॉर्डरी वयल्यान आमकां कितें बिजनेस येवपाचें तें ह्या 5 दिसां सारकें कमी जाल्लें आसा. काणकोणची हॉटेल्स आनी ह्या बेल्टाची मातशें तूं पळय म्हणल्यार हॉटेल्स बंद पडलीं मागीर कमी जालो बिजनेस. आमचो फॉल्टी ह्या डिसिजना लागून आज आमच्या बिजनेसमॅनाक त्रास जाल्लो आसा. म्हणटकीर हांव आमकां सांगता परते सरकाराक आनी ह्या ऑथॉरिटीक कोणी हें केलें तें रायट ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी ही आतां GL आनी प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर आमी समज जिती आसा पळय नाका मस्तीपण करनाकात. समज ते मस्ती करता जाल्यार आमी वोगी रावपा ना. गेल्या 2 दिसां पयलीं पोळ्या चेकनाकाचेर चालू केल्ल्या एक नवीन टोलाक लागून काणकोणाक एक मोठे वादंग जालें. सविस्तर म्हायती अशी की 2 दिसां पयलीं पोळ्या चेकनाकाचेर एक टोल स्टार्ट जालो आनी जे थंयच्यान यो वच करताले कारवारचे लोक गोंयांत येताले गोंयचे लोक तेवटच्यान वयताले तांकां भरमसाट चलन येवपाक लागले आपल्या मोबायलाचेर. तेका लागून तेणी हेवटे दाखोवन सगळ्याक एक आवाज तयार जालो आनी काणकोणचे स्थानीक कांय लोक जनसेना आनी इतर लोक सगळे एकठांय जावन तेणी थंय टोल तांकां बंद करपाक लायले पयलीं आनी मागीर अधिकाऱ्यां आपय म्हूण सांगलें. जेन्ना RTOचे अधिकारी आनी GLचे अधिकारी येयले तेणी सांगलें सद्या तुमची जी हें टोल आसा हो सारको ना हो पयलीं सारको करा आनी मागीरच टोल चालू करा म्हणून.